शिक्षण क्षेत्रात आयज आमच्या टिचरांचो एक घोळ जाल्लो आसा आनी हो घोळ हाचें कारण की बोर्ड आनी डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन हो जबाबदार आसा. वर्षदिद्द प्रमाणे गोवा बोर्ड आनी डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आमकां सर्क्युलर धाडटा आनी आमचे एकेडेमीक इयर 5 जून ते 30 एप्रिल पर्यंत आमचे एकेडेमीक इयर आसता आनी ताजे सगळो सारासार म्हणजे फर्स्ट टर्म केन्ना सुरू जातली एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम केन्ना सुरू जातली, वेकेशन आनी ब्रेक केन्ना जातलो हाजो सर्क्युलर ताच्या 5 जूनाच्या पयलीं म्हणजे जवळ जवळ डिसेंबर ते जानेवारी म्हयन्यात पयलीं धाडलेलो आसता. ह्या सर्क्युलर प्रमाणे की तांच्यांनी सांगला की तुमची एग्जाम पयली फर्स्ट टर्म एग्जाम ही 9 ऑक्टोबर 2017 पासून सुरवात जावंक जाय आणि ती आणि सारासार खंयची इन्स्टिट्यूट जी आमची हॉलिडे म्हणजे जे दिवाळी वेकेशन वो 14 ऑक्टोबराक आमचो लास्ट वर्किंग डे ताज्या पयलीं सगळी इन्स्टिट्यूट आपले 14 ऑक्टोबर पर्यंत एग्जाम सोंपयता. पण डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन हाणें कोणाकूच विश्वासान न घेनासतना अचानक 5 जुलय 2017 एक सर्क्युलर काडलो आणि सर्क्युलरान अशें सांगलें की फुटबॉल मॅच जावपाची आसा आणि ताजो विटनेस संबंध गोंयचे विद्यार्थी आसतले आणि विद्यार्थीक त्या प्रमाणे एन्जॉय करताले इन्क्लुडिंग हेड ऑफ द स्कूल बी अशा रितीन तांणी सर्क्युलर काडलो आणि त्या सर्क्युलरान मेन्शन केला की 7 ऑक्टोबर पर्यंत तुमची एग्जाम काबार जावपाक जाय. जर तर 7 ऑक्टोबराक तर एग्जाम काबार जावपाक जाय जाल्यार कमीत कमी 27 सप्टेंबरच्या दरम्यान एग्जाम सुरू करपाक जाय. जर तर 27 तारखेक तर सुरू करपाक जाय जाल्यार 22 तारखेक निदान तरी 3 ते 4 दीस हाज्या पयलीं भुरग्यांक रिविजन करपाक लागून म्हणजे 22 ते 21 सप्टेंबराक आमचे सिलेबस कंप्लीट करपाक जाय. सर्क्युलरान हे सांगू ना कितें की सिलेबस कितें तरी तुम्ही कट करात आणि तितको तुम्ही बाकीचे सिलेबस तुम्ही सेकंड टर्माक शिकयात म्हणून. सर्क्युलरान हे सांगला की तुम्ही 10 ते 15 दीस एग्जाम पयली घ्या. हाजो परिणाम कितें जाला की टीचर सकाळ आणि दनपार आणि सांज पर्यंत क्लासीस घेता, टीचर घेत असता आणि स्टुडंटाचो एक प्रकारचो मानसिक दबाव आयला. त्याच बरोबर तांचेर हेल्थाचेर परिणाम जाला. भुरगो दनपारा शिकून परत क्लासान वचून सांजो वचून परत जेन्ना तो घरा कडेन येता तेन्ना तो थकलेलो आसता आणि तो फुडलो अभ्यास जो रिविजन जे कितें करपाचें आसता ती ताजी तितक्या भुरग्याच्या हातून क्षमता नासता.